गोंयांत पळयलां की भाजप सरकार आज इलेक्शन लागीं पावता आनी लोकांक मदीं एक वारें करता की ह्या सरकारान लोकांचेर सामकें अशें कितें तरी जादू केल्या की गोंयचे लोक सामके सुसेगाद आसा, गोंयचे लोक सामके म्हणजे तांकां आनी कांय प्रॉब्लेमूच ना। आतां हालींच सगळ्यांक खबर आसा पूल जो आमचो जाला नवो मांडवीचो पूल, त्या पुलाचो इतलो उदो उदो जालो आनी पेपरान आमी जेन्ना फोटो पळयता अशें दिसलें की हो पूल एक म्हणजे खंय तरी पणजेन ग्रावंड नाशिल्लो आनी हो एक ग्रावंड जालो काय कितें, म्हणजे तरेतरेचे एक्टिविटीज थंय सुरू जाल्यो। कितल्याशा स्कुलाच्या भुरग्यांक तो पूल दाखोवपा खातीर थंय हाडली गेली, म्हणजे अशें आयकूंक येयलां की थोड्या स्कुलांनी नोटीसूय गेल्ल्यो आनी कंपल्सरी त्या पुलाक विजीट दिवपा खातीर भुरग्यांक येवकूच जाय अशें म्हणून स्कुलांनी अश्यो नोटीसी थोड्या स्कुलांनी गेल्ल्यो खंय अशें म्हणून आमकां आयकूंक मेळ्ळें। आनी हो पूल इतल्या 1000 कोटींचो पूल फक्त एक हें कितें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणजे असो कितें प्रोजेक्ट केलो की हो पूल म्हणजे गोंयांत कितें तरी युनीक गोश्ट जाल्ले भशेन। आयजूच पेपरार हांवें वाचलां येदो व्हडलो पूल बांदला पूण आजुनूय ट्राफिकाची समस्या अजून सुटलेली ना, कंजेशन हें चालूच आसा। जाल्यार हें कोणाक फटयता हें बीजेपी सरकार? म्हणजे गोंयच्या लोकांक खंय तरी एक कसले तरी आमिशां दाखोवप आनी लोकांक खेळत वचप आनी हेवटेन करप्शन करून लुटप आनी गोंयच्या लोकांक फक्त दोळ्यांक उदक लावप हेच काम आज हे भाजप सरकारान केल्लें आसा। खरें पळयल्यार वायट दिसता की म्हणजे जगान अशे पूल अशे कितलेशेच पूल आसतले जे आज म्हणजे कोणाक खबर सुद्दां ना, म्हणजे इतले टेक्नॉलॉजी थंय बरी आसा आनी हांगा इतले करप्शन जाल्लें आसा ह्या सद्या ह्या पुलाचे, म्हणजे काल आमच्या प्रेसिडेंटान सुद्दां काडलेलें आसा आनी लोकांक अशें कितें भासयता की गोंयान कितें तरी व्हडलो प्रोजेक्ट जालो आनी लोकांक ताजो फायदो, पूण बेजिकली हेजो लोकांक कितलो फायदो जाता आज 2 व्हिलर त्या पुला वयल्यान व्हरूंक मेळना। सो इतले 1000 कोटी जर स्पेंड करता जाल्यार सुविधा ह्यो तश्योच लोकांक मेळपाक जाय, कारण हे म्हणजे एंटरटेनमेंट करपाचो भाग न्ही, पूल हो एंटरटेनमेंटाचो भाग न्ही, तो आमच्या गोंयच्या प्रत्येक जाण आज ते पुला खातीर आमचे जे टॅक्स वता तितूंतल्यान बांदलेलो आसा। म्हणजे सरकारान विचार करता, कारण हितून सेंट्रलाचो पयसो ना, सगळं स्टेट गव्हर्नमेंट बेर करता हेजो खर्च आनी लोकांक हे फटयता आनी आज थंय तो हेची कोण कराटेचे थंय हे घेता एक्टिविटी करता आनी पेपरार दर दिसा आमी फोटो पळयले। पूण हांव इन फ्युचर अशें दिसता की ह्या पुलाचो खरोखरूच जे ट्रॅफिक कंजेशना खातीर हो पूल बांदला तेच्या खातीर ताजो उपयोग जावचो आनी कशें फुडें जातलें तें आमी आतां सगळे गोंयकार पळयतले। पूण गोंयकारांक हांव एकूच विनवणी करता की हे जे बीजेपी सरकार तुमकां जे फटयता ताका बळी पडूं नाका। दुसरो आज मुद्दो येयला तो आज लायटीची बिलां, आज सगळे कडेन आज अचानक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी बँकेन बिलां घेताली ती बंद केल्या। कशें आसा जे आकाश म्हणून सॉफ्टवेअर केला तें डावनलोड जातकूच ह्या म्हणजे जे डिपार्टमेंटान ती सुविधा लोकांक पयलीं उपलब्ध करून दिवचे, ते ऑनलायन बिलां पे करपाची आसा पळय ते पयलीं ते आकाश सॉफ्टवेअर डावनलोड करून मागीर हे सगळे जे बँकेतली सिस्टम आसा ती बंद करपाची। पयलींच सिस्टम बंद केला आनी आज लोकांचे सगळो बोवाळ पडलेलो आसा की बिलां भरपाक आज लायनीच लागलेल्यो आसा। आज ज्यो खऱ्यो साधन सुविधा लोकांक जाय त्यो आज लोकांक मेळना। आज बेकारी, सगळे लोक आज हरपडलेले आसा, गोंयचे बेकारी इतली वाडलेली आसा, लोकांक जोतलो जाल्यार आज परिस्थिती ना आनी हे कित्याक म्हटल्यार फक्त